Ayang belibet templan tuja Bapa terpadaja Lana baudan senggi bernitang duka Raya seksong sraja Kita berdoa sobai ba Gaita tuka harinji Wakantau mai ma serius andren tunggu Tumun kurbesago मुगाच्या भावांनो बहिणीनो तुमकां समिस्तांक बरो स्वागत मागता पास्का काळाच्या सवाय तराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो येवकार मागता एका मनाची काळजाची जावन ही मिसाचें बलिदान आमी मिटोवया हे संदर्भार अर्गांते सांपसोद मिस बडयता फबियनीचे सेमेंडोन सदवा कतार कुटुंबां देवादीन जाल्ल्या सणाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता जेराल्ड डिसोज आनी कुटुंब तुमकूर अर्गा मिस्तिता रबेरो कुटुंब मुंबई अर्गा मिस्तिता चार्ल्स रबेरो आनी कुटुंब मुंबई अर्गा मिस्तिता बेनिजेस कुटुंब मुंबई अर्गा मिस्तिता सुतारी कुटुंब मुंबई अर्गा मिस्तिता रॉड्रिगेस कुटुंब मुंबई अर्गा मिस्तिता फर्नांडीस कुटुंब मुंबई तशेंच 91 वर्सांच्या पास्कल डेस्सा हाच्या जल्मदीस संदर्भी अर्गा मिस्तिता जुलियाना डेस्सा आनी भुरगीं आमी समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुडास कडून तुमचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या न्हू आयताराच्या सोम्याच्या ह्या दिसा एक कुटुंब जावन पास्काचो गूट संभ्रमोवंक आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां सोम्याचो मोग वळखूंक ताका मानवोंची जिणी जियोंक आपोवणें दिता पुनर्जीवन जेजू आपल्या बापातय पाठिवेच्या पयले आपल्या शिसाक मेळ्ळी उतरां आख्खे पवित्र सभेन मोगाची आनी दादोसकायेची आपणे सांगिल्ले सर्व दृढ करच्या पवित्र आत्म्याक पाठोवचे विशांत आनी आपलो मोग आनी समाधान आमकां एक देणें जावन दिवचे विशांत जेजू आज आमचे कडेन उलयता हें देणें मोतीन धरून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया जेजूचो मोग आमी वळखूंक आनी ह्या मोगांत आमचें जिवीत सारूंक देवाचें उतर आज आमकां आपोवणें दिता आसतना जेजूचे पाटलावतार जाल्ले आमी जेजूच्या मोगा खातीर जिवंक आनी तसो मोग हेरां थंय वांटून घेवंक जाय आसची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ जमानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करया तुजो मोग निरंतरी सोम्या तुज्या उतरां मारिफात तूं निरंतरी आमकां दिताय पूण तें उतर आयकूंक आमी सुकोन पडल्या पस्त्या तपोवन बोगसाणें मोगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय मोगळ सोम्या तुजे येवकरिस्तेचें जेवण आमच्या जिवितांक एक मोगाचें जेवण तुजो मोग आनी तूं आमी साकूंक थोडे पडी सुकून पडल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बोगसाणें मोगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेश्वरा आमची तुजी काकूळट दाखय हांवें तुमकां दिवचो उपादेस वो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणलो उपादेस
पूण थोडे फावटी आमी स्वार्थी जाल्या, मसरी जाल्या, रागिश्ट जाल्या, हेरांच्या दुखाक आमी कारण जाल्या, ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चात्तापून बक्षण हे मागून म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. Amen. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राय, सर्वपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोंड वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा, देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रात्म्या सांगाती, देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एक गरीब बरदोळे दांप्या आमच्या आमच्या घर संगती ते संगती विशेष करून आम्ही मागया. देवा आमच्या भौमगाळ बापा, तुझो पवित्र आत्मा येवन सगळो वस्तू आमकां शिकयतलो म्हण सर्गार वेचे आदी जेजून आमकां बसयलें. तर बापा, जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताचे वरवीं सगळें सत आमकां शिकय आनी सर्गेचे शांतीन आनी धैर्यान आमची काळजां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी जुदो येतावन थोडे जण आयले आनी भावाक हे परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कर्जा प्रमाणे तुमकां सुन्नात जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पाऊल आनी बार्नबास आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वादविवाद उठले. त्या देखून पाऊलान आनी बार्नबासान आनी अंत्योगाच्या हेरां थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूता आनी मलगड्या मुखार हें सवाल घालीचे म्हणून निर्णय जालो. तवळ धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतीन थोड्या प्रतिनिधींक विसून काडले आनी पाऊल आनी बार्नबास सांगता तांकां अंत्योगाक धाडचें म्हणून थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हणून नांवाडलेल्या दोगांक बारबासा नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विसून काडले. तांच्या मुखांतर हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगाडे तुमचे भाव, अंत्योगांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या हेर जाती मदल्या भावांक नामान धरता. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपले शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडयल्यांत म्हणून आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी जावं
कसलीच उपेगी दिवंक नातली. त्या देखून आमी आतां सांगाता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हणून विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सरशीन तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आपल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तावेर आशिल्ले मनीस आनी तुमकां वाटयता ते मनीस जावन आसात जुदास आनी सिलास. हे तुमी बरपिडीशी घाल्ली तीस नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. तुमी बोंब्याक बली म्हणून अर्पिल्ल्यो कसल्योय कांय रगत आसल्या वा गोमटी चिड्डून मारलेल्यांची मासी कांय आनी व्याभिचार तुमी सुकय जाय. सांगल्ल्या संगतीतावन तुमी अलग रावशा जाल्यार हेर सर तुमकां बऱ्याक पडटलें. देवाचें उतर हे. Seperza tuka hersu Deva seperza tuka hersu 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 Za tu कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो तुझ्या परजळीत मुकामळाची दीस आमचे फांको हे वरवीं अख्खे संवसारांत तुजी खुशी कळी जावं सब राष्ट्रांत तुजी चडवण वळखून घे Seperza tuka hersu Deva seperza tuka hersu Deva सब जनांगा तुका वाखणू सब राष्ट्रां तुजी स्तुती करू तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय देसा भासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय Seperza tuka hersu Deva seperza tuka hersu Seperza tuka hersu Deva seperza tuka hersu उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप आत्म्याच्या बोलान ताणें म्हाका एक ऊंच दोंगराचे तळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुजलेम म्हाका दाखयलें सर्गींच्या देवा तावन ते देंवून येताले देवाच्या वैभवान ते सगळेच परजलतले तसो परमल एका बोव मोलादीक मणका सारको दलदलतलो दलदलतल्या वज्रा सारको दिसतालो त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो ताका 12 दरवाटे आसले आनी एका दरवाट्या सरशी एका देवदूतांक परत करूंक दवरलेलो इस्रायेलाच्या 12 कुलयांचे नांवां त्या 12 दरवाट्याचेर कांतयलेलीं उदेंती कुशीन 3 दरवाटे उत्तराक 3 दक्षिणाक 3 आनी अस्तमेक 3
शहराच्या पागोराची बुन्याद 12 साल पात्रांनी बांधलेली. ताचे वयर शेलयांच्या 12 जाणां दंडदुताची नांवां बरोवन गेल्लीं. शहरा भितर खंयसरी म्हाका देवाल दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदारा सर्वेस्परा देव आनी ती शेलीस ताचे देवाल शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमा तसो उजवाड आनी ती शेलीस तसो दिवो. देवाचें उतार हें. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. भगवंत जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. ते वेळी जेजून सिसांक जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्ही, बगार म्हाका पाठयलां त्या बापाचें. तुमचे सांगात आसतना हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजें नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकाडची सोडा, तुमी भियोवची नाका. हांव येता आनी तुमचे सरशी फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सत्मंचाक आतां तें घडोवन येवचें आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो, जेजू क्रिस्त जिवंत जाला म्हणली खबर अख्ख्या जेरुसलेमांत तशेंच ताच्या भोंवतणीच्या गांवांत बळान परगट जाली आनी 12 जाणां सिसांनी जुदास नातलो ताच्या जाग्यार मत्तियासा विंचलो. तशें 12 जाणां सिसांनी उपरांत ताका कुडसून पावलो. धर्मदूतान जेजूची त्या जिवंतपणाची बरी खबर सगळ्यान परगट केली आनी ताका सत्मानलेले इतले संको वाडलो की जेजूच्या नांवाक महिमा लाभली. जेजूच्या नांवान ते असर्यां करताले, जेजूच्या नांवान ते अजापां करताले, जेजूच्या नांवान ते विचित्र कामां करताले
हे पळोवनी लोक सिसांग पर्यंत नमस्कार करूंक लागलो, सिसांग पर्यंत बलिदानां भेटोंक लागलो. आनी तवळ पावलून आनी बर्नाबासान म्हणलें आसा, आमी देव न्ही, आमी देवाचे मनीस. तुमी देवाक मात्र बलिदानांनी अर्पणां भेटोंक जाय, आमकां न्ही म्हणलें तांणी. आनी अशें आसतना थोडे पवित्र स्थान काडून घेतलेले क्रिस्तांव थोडे म्हणा लागले, सगळे लोक जेजूचो पाट लावदार जाला, आमी जुदेव. पूण जुदेव न्ही आसलेले जेजूचे पाट लावदार जाल्यात. आनी कितें आमकां देवान सांगलां नियमशास्त्रांत, आनी हे नवे आयलेले ते पाळिनांत. कितें सांगलां देवान पळया, थंयसर जुदेव लोकी आशिल्लो क्रिस्तांव जाल्लो, जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले, कन्वर्टर जाल्ले, आनी जेंतिलांचेय लोक आशिल्लो कन्वर्टर जाल्लो. जेंतिलाच्या लोकांनी जुदेवाची नियमां पाळूंक नात, आनी जुदेव कन्वर्टर जाल्ले म्हणाले, जेंतिलांचे आमच्या देवा मोइजे मुखांतर दिल्ले नियमशास्त्र पाळिनात. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत जुदेवांक थोडी नियमां आसात. एक तांणी दादल्यांनी सुन्नत करी सई, सुन्नत ते आतां ते करून आसात, मुस्लीम भावय करून आसात. दुसरें थोडी मांस आनी थोडी मांसां आनी थोडी मासली खावंक तांणी आडवारल्या. खंयची दुकरा मांस ते कांय नात. आनी कालांक येना घुमटीची दिनात. मागीर अशेंत करता दुकरा मांस ते कांय नात. कित्याक कांय नात दुकरा मांस? जुदेवी कांय नात, मुस्लीम भावी कांय नात. कित्याक कांय ना? नियमशास्त्रांत अशें बरोवन आसा, चिरलेल्या गळ्यांची मनजात शिवाय उरिल्ल्या गळ्यांची मनजात तुमी खावंक नजो. म्हळ्यार अबड्डां आसात, 2 अबड्डांची मनजात तुमी गळो चिरलेली आसात पळय मनजात तुमी खावंक ना. गळो चिरलेली मनजात तुमी खावयेत, गळो चिरलेली मनजात तुमी खावयेत. सगळी मनजात ही सगळो हें आशिल्लें पळय अबड्ड आशिल्ल्या मनजात तुमी खावंक जायना. गळो चिरलेली म्हळ्यार मदें चिरलेली, गोरवांची मदें चिरल्या न्ही गोरवांची, तशें चिरलेली तुमी खावयेत. तर दुकराची मदें चिरल्यान पळय की न्ही ती खावयेत दुकोर. पूण हांगासर आसा रेवोंद काडिनातलेल्या मनजातीचें मांस तुमी खावंक नजो. पळय 2 संगती, एक अशें अबड्ड आसूंक जाय, तसले मनजात तुमी खावयेत. एकच अबड्ड आशिल्लें, गोड्याक एकच अबड्ड आसा तें खावंक जायना. गोड्याक एकच अबड्ड तें खावंक जायना. गोरवाक 2 अबड्ड आसा, रेड्याक पाड्याक 2 अबड्डां आसा तें खावयेत. पूण दुकराकी 2 अबड्डां आसात. पूण दुकोर रेवंद काडिना देखून दुकराचें मांस तुमी खावंक जायना. पण खंयची वस्त खंयची मनजात रेवंद काडिना त्या मनजातीचें मांस तुमी खावंक जायना. खंयच्या मनजातीक 2 अबड्डां नात त्या मनजातीचें मांस तुमी खावंक जायना म्हणल्यार स्वस्थ नियम मोइजेन थंयसर घालें. आनी कवळां नातलेली मासली खावंक जायना, कवळां नातलेली मासली खावंक जाय नजो म्हणून. देखून मुस्लिमाचे जुदेवांचे ती थोडी रिजावरची पाळणां आसात. थोडे मात कडी पाळनात, पूण थोडे मतांदी ते थोडे कट्टा जुदेव वा मुस्लीम पाळणां आसात. पूण हांगासर पळया नवे क्रिस्तांव जाल्या उपरांत जुदेव ऑलरेडी कितें करताले? नवे क्रिस्तांव जाल्ले तांकां सुनात ऑलरेडी केल्लें. ते दुकरा मांस खायनातले आनी कवळां नातलेली मासली खायनातले, रेवंद काडनातलेले मांस खायनातले. पूण हांगासर उपरांत आयिल्ले ते जुदेव नियम पाळनातलेले, तांकां सुनात करूंक ना, तांकां मांस आनी खंयचे सगळे खाताले. हें पळयतना हे म्हणाले आमचे मदें अशें आसचें सामानी. हे क्रिस्तांव जावंक नालायक, तांणी क्रिस्तांव जावंक नजो.
अशें वादविवाद उठलो, 2 पंगड जाले आनी बार्नाबास आनी पावलो जेरुसलेमाक गेले. थंयसर धर्मदूत आशिल्ले सांगाता मेळ्ळे, बसले तांणी एक निर्णय केलो. कसले? आमी क्रिस्ताची परजा, नव्या सोल्ल्याची परजा, नव्या कराराची परजा आमी पोरण्या सोल्ल्याची मनशांनी. पोरनो सोल्लो जो देवांचो, नवो सोल्लो क्रिस्ताचो. देखून जेजून एक नवो करार केला मनशा लागीं, ताच्या परजे लागीं नवो करार केला. आमी नव्या कराराची मनशां. देखून हांगासर आमी 3 मात्र सुत्रां तुमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार सोम्या सोमो करच्यांक सुन्नतेची गरज ना. सुन्नत गरज ना म्हणून धर्मदूतांनी परगट केलें. दुसरें तांणी म्हळें, तुमी बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें खंयचेंत कावंक नसो. बोंब्यांक म्हूण अर्पिल्लें. कळ्ळें की थोडे बोंब्यांक म्हूण अर्पूंक वस्तू थोड्यो बलयो दवरतात. बलयो कुंकडांगी, कोंबेगी, पाडेगी, पाडकेगी, बकरेगी दवरतात. ताचें मांस तुमी खावंक नजो. वा खंयच्याकी बलिदान अर्पिल्लें तें मांस आसा पळय तें तुमी खावंक नजो. अन्य देवांक बोंब्या पुजाक बटयलेलें खंयचेंच तुमी खावंक नजो. रगत आसलेलें रक्ता समेत मांस तुमी खंयचेंच खावंक नजो. आनी तिसरें, गळो चिडून जिवेशी मारलेलें. गळो चिडून थोडे फावटी कुंकडां अशें वळोन कान्न उडयतात, थंय धडबडून मरतात. रगत तांदून गिटे जाता. कळ्ळें की तें मांस तुमी खावंक नजो. आनी चवथें, व्यभिचार तुमी करूंक नजो. ह्यो 4 संगती शिवाय दुसरें तुमी खंयचीय करीत, कित्याक म्हळ्यार आमी नवी परजा. अशें तांणी हांगासर हुकूम दिलें. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हांगासर धर्मदूत कितें म्हणटात, आयची देवस्तुती कितें म्हणटा. आमकां सोम्या मुखार कितें गरजेचें? मोग गरजेचो. मोग देवाचो मोग तुवें खाण घेवचो आनी तो मोग हेरांक तुवें वांटचो. तूं कितें खाताय, तूं कितें जेवताय, तूं कितें आचरण करताय तें गरजेचें न्ही. देवा मुखार सगळीं मनशां एकच. देखून तुजी नियमां, तुज्यो साली, तुजी नियमां, तुजी रुली रेगलो ह्यो सगळ्यो मनशाच्या बऱ्यापणाक शिवाय मनशाक दुखोवच्या खातीर न्ही, वा मनशाक कश्टोवच्या खातीर न्ही. देखून जेजून म्हणलें, नियमां मनशा खातीर केल्ली आनी नियमा खातीर मनीस केल्लो न्ही. उडास दवरा. नियमां मनशा खातीर केल्ली, मनशा खातीर नियमां केल्ली न्ही. देखून आमी हर एकल्यांनी देवाच्या मोगाचे नियम पाळीसय. देवाच्या मोगाचें. देखून एकलो येवन म्हणटा, श्रेश्ठ उपादेश खंयचो? मुयजेन दिल्ल्या सर्व उपादेशा पैकी श्रेश्ठ उपादेश खंयचो? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या नियमा भायर दुसरो श्रेश्ठ उपादेश वा नियम ना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणेन आयच्या सुवातेंत जेजून बोवा परब्यान म्हळें, कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. जेजूचें उतरच आमकां एक नियम. जेजूचें उतरांच आमकां एक नियम. देखून ह्या जेजूच्या उतरा भायर दुसरे नियम आमकां नांत. देवाचें उतरच आमचे नियम. आनी सर्गीच्या राजा वसोंक खंयच्याय नियमाची गरज आमकां नाका. सर्गीच्या राजा वसोंक देवाच्या उतराची मात्र आमकां गरज आसा. आनी ही नियमां, हें देवाचें उतर, जावं पुरो मातेवाचें वांजेल, जावं पुरो मार्काचो, लुकाचो, जुआंवचो वांजेल आमी वाचलो जाल्यार सर्गीच्या राजावेचीं सतां, सर्गीच्या राजावेचीं वाटो थंयसर दाखोवन दिल्यात. आनी त्यो पाळल्यांत आमी खंडीत सर्गी वचूंक शकता. हाच्या भायर दुसरी वर्ती नियमां नात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा, म्हजें उतरां तुमी पाळशात जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतल्यात. तवळ हांव मात्र न्ही, म्हजो बापी तुजे समेत रावतलो, पवित्रत्मय तुमचे थंय येतलो, सत तुमकां कळीत करतलो, तुमचें जिवीत संतोशांत दवरतलो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताची परजा जाल्ले आमी, सोम्याचे पाटलावतार जाल्ले आमी, सोम्याचे नियम आमी पाळया, सोम्याचो मोग आमी करया. तो सुमोग एकामेका थंय वांटून जेजूच्या मोगांत एक जावया. असलें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत जिवूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. तरी एका देवातें आसलो आमचो बाबा दुसारया, सगळीं सांगाता म्हणया, सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गांनी प्रितमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो,
आमकां मरयेतां जल्मलो पंचविलगात आनी कसोसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तांणी जिवांनी मेल्ल्यान ती मरसवे करतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कतोलीक पुय सभे भक्तांचो एक तार पदकाचें बगसाणें कुडीचें जिवांतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमी सर्व देवाचे भुरगीं ताच्या मोगांत आमी जियेता ताच्या मोगांत आमी वाडटा तो सुमोग निरंतर अनुभव करूंक त्या सुमोगांत आमी जिवंक समी आमकां आदार करपा दिवन ती म्हण विशेश करून ह्या मागण्या मुखांतर बापाक आमी उलो मारया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आनी लायिकांनी तुज्या पुताचें समाधान सगळ्यान विस्तारच्या वावरान तांकां सुटसुडीत कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या तशें संवसारांतल्या सर्व मुखेल्यांनी सता निती खातीर वावरूंक मोग आनी समाधान विस्तारूंक आनी निस्वार्थपणी लोकांच्या गरजांक पावोवंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक आमच्या मोगाच्या सेवेच्या आनी बुजावणेच्या उतरा वरवीं तांची पिडा सोसूंक कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्व तुज्या भुरग्यांनी मोगाची शांतीची आनी समाधानाची हातेरां जावन आमची कुटुंबां शांती समाधानाची बिडारां जावन बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताक ह्या संवसारी शांती समाधानाचे आनी मोगाचे रूप जावन धाडलोय. विविध कारणांक लागून खंतीन आनी दुखांत आसच्या आमकां आनी आमच्या गांवाक परत ही देणी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग मानून घेवन तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवन तुका मेसवून जियोवंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजुता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश मापान तांकां मेळाचो कर. सांगाताच ह्या पूण तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचे भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. सुताराच्या जिविताच्या पैणार आमी आसा तुजो मोग भरपूर रितीन तो आपणाचो करून घेवन त्या मोगांत जिवंक आनी वाडोवंक देशाची सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. काणीक सांग. बाबीनी म्हजे तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातनी महिमे आमच्या निके पवित्र विचार सर्वेश्वर मानून घेऊ. भोवका कुळदार बापा आमच्या देवा कुर्सार मरून संवसाराचें पाप काडला आनी महिमेन पुनर्जिवंत जाला तो मेंढरो आतां तुज्या उजव्या बसला पूण आजून तो आमचे मदें आसा आनी आपल्या मरणांनी पुन्हा जिवंतपणाचें बलिदान आमच्या हातांतल्यान तुका भेटयता. हे वखणणेचें बलिदान तूं मैपसान मानून घे आनी एक दीस सगळ्या तुज्या विसलेल्या बराबर तुजी आनी आमच्या मोगाळ सोडवंदाराची वाखणणी करूंक सर्गेच्या जेरुसल्याक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पण अधिक करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान
आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मा तुज्या हातान ओपून दिलो, तेदना आपूण करो यास करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखून दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्लसता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारां सर्वेश तूं सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय, उंचगी तुक जय जय, उंचगी तुक जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो, जेजूच्या मोगाच्या परमीत घडी हे घडये कितें मागता तें भक्तीन आमी घेता. भक्तीन ह्या रितीन वांटली जावंक आमी प्रयत्न करया. बापा, क्रूसांतूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याचे सांख दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत. पदकाचें बोगसाणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुठ परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी सबरमता, तुझे पुरा जीवन कोण आमी परगडता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आमी अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडा रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, अग्या प्रितीन जे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सेवा, पिटर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे ह्या जग वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो मेल्याच्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जे इश्ट दे मोरां म्हळ्यार समेस्तान तुजें परजळीक मुखामल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. पण आमकां अमरी देवाचे माये सांगाता, बागेवन जुजे तुज्या पोती सांगाता, बागेवन धम दुता आनी सवकाळ तुका मान उरल्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय
पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची आज नामतीन दवरणं देवाच्या अपरमीत मोगाचे साक्षी आम्ही सांगू देवा स्वादार आणि कृपा मागून सुमयन शिकलेल्या मागणे सांगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम गायो तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखूण जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमचे सोडून राजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मगर सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले बापाचे भूषण पळयत म्हज्या साकारा संसारात तुवें ती दिली हे तुजे बुपयत कुडी रक्तावर मी सर म्हज्या कोट्यापर्यंत सर वायटांतलो म्हाका निवार सदां तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुजे संसाराचो वेगळो सुरू दीस म्हाका निर्मेली पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली मनशाच्या पोटा भितर वेता कसलेंच मनशां मेळयना पण मनशां तान भायर येता त्यो संगती मनशां मेळयतात म्हणून सम्यान उलो दिलो आनी ह्या मुखांतर एकामेकाचो मोग करूंक ताणें आपोवणी दिलें ह्या मोगान चिवंक आमकां आपोवणी दिता हे शेळीचे जेवणाका पेलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या कसो उतरां म्हाका बरी भलायकी मेळटली 5 संको 154 D26 जीवित मुझे समर्पिता जीवो मुंडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो सास्तीत सुखा मोरून पावसो सास्तीत सुखात पावसो सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव रागून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजे समर्पिता सोम्या सदांय तूं आमकां पोसाय जीवन मुक्तान तूं दादोस करताय पाचव्या सरोवाक व्हरून पायताय चिडीचो फळ करताय सोम्या तुका
सेवकत्वेका येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाजिता जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा, जिजून बसयलेल्या पवित्रत्म्यान धर्मदूतांक स्वताच्या मार्गार चलयले आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताणें घेवचे आसले ते थराव तांच्या मनांत उपसयले. अस पवित्रत्मा आमच्या काळार तुज्या बाबार्थांचे देवून येवं दी. आम्हा समेस्तांक तो स्वताच्या मार्गार सांबाळूं आनी भोव करून पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी तुजे कुशे प्रमाणे घेवंक जाय ते थराव घेवंक आनी तो तांकां उजवाडांनी बोळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांवकार मोरी आशीर्वाद आमकां. बगेन कुर्साचे कुरवेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.